पळयता उदकाचे लेवल हाय सो हे कशे पर्यंत उदकाचे नॉर्मल जे लेवल आसा ओवरफ्लो जावपाचे ताचे पेक्षा 1 मिटरांनी उंच आसा तितलो फ्लो उदकाचो आसा. ऑफकोर्स 2-4 दिसां पयलीं तो 2-2.5 मिटर सुमार आशिल्लो. आतां मातसो पावस कमी जाल्ले कारणान फ्लो कमी आसा पूण नॉर्मल फ्लो जो आसा पळय न्ही जो फ्लो नोव्हेंबर पर्यंत उरतलो. नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर तो पर्यंत उरतलो. तर ताजे पेक्षा आज 1 मिटर मायज आसा. सो ह्या डॅमाचेर आज येवपाक कारण म्हणजे आमी 15 ऑगस्टाची तयारी करपाक येयला एक आनी ऑफकोर्स निसर्गा भितर रावपाक आनी निसर्गाचो आस्वाद घेवपाक कोण सहसा फाटीं रावचे ना आनी त्यामुळे आमी सगळे आज हांगसर आयिल्ले आसात. आनीक दुसरें म्हटल्यार आमचे नरेंद्र मोदी जे आसा पळय न्ही तांणी सांगिल्लें आसा की जितले म्हणून वॉटर बॉडीज आसा लेक्स आनी डॅम्स आसा पळय न्ही ताजेर सेलिब्रेशन जावपाक जाय अमृत महोत्सवाच्या निमित्यान आनी ते आमी पोरू सुरू केल्लें. अंदूय बी तशें आसतलें म्हणून ह्या दोनूय डॅमाचेर अंजुना डॅम आनी आमचो सालावली डॅम दोनूय डॅमाचेर लायटिंग जे आसा पळय न्ही ते सादारणशे शेनवाराक सुरू जातलें. आनीक म्हणजे आव्हान आसा आमच्या गोंयकार भावां भयणांक की येवन निसर्गा बरोबर रावपाक संबंदीत रावपाक हांगसर ह्या सालावली डॅमाचेर विजीट करचें अशें. गेल्या वर्साक मोर दॅन 5 लाख टुरिस्ट हांगसर येवन गेले. टुरिस्ट म्हणजे लोकली लोक आनी भायले लोक अशे येवन गेले. आजूय पळयलें जाल्यार जाय सादारणशे 40-50 लोक आसा. तर आव्हान आसा की तमाम गोंयकारांक भुरग्यांक घेवन आनीक बरोबरच्या शेजाऱ्या पात्रांक घेवन ह्या डॅमाचेर विजीट करचें अशें. अशे जे डॅम अशे बंधारे जावपाक जाय उदक स्टोरेजी खातीर कित्याक मादयेचो डिस्प्यूट आहा उदकाचो खुबसो फुडें वॉर जावं शकता जर जालें जाल्यार उदकाचे. सो हेज्या खातीर प्रिजर्वेशना खातीर उदकाचे आनी कितें प्लॅन्स आहा ह्या संबंधी आमी 3 डॅम जे आसा पळय न्ही ते धारबांदोडा आनी शिरोडा म्हणजे फोंडा मतदारसंघ आनी धारबांदोडा मतदारसंघ तालुक्यात 3 डॅम घेवपाक केल्ले आसात. एक आसा तो काजूमळ, दुसरो आसा तो तातोडी आनी तिसरो आसा तो माणकें गंवळ. म्हणजे हिसपान मुखाल्ले 6 ते 8 म्हयन्या भितर ते डॅमाचें काम आमी सुरू करूंक शकतले. सगळे आमचे एनओसी मेळ्ळे जाल्यार ऑफकोर्स ते एनओसी खातीर खटपट चलिल्ली आसा. त्या शिवाय म्हादेशे बेसीन जे आसा पळय आमचे हेवटेच्यान खंयच्यान 70तल्यान थंय आमी जवळ जवळ 5 ते 6 सुमार डॅमाचे एक्सप्लोर करतात पोजिशन्स कशी आसा म्हणटा ते सॉयल टेस्टिंग वगैरे वगैरे काम जे आसा पळय मुखार चलतलें. आमचे बरोबर आज WIRDचे इंजिनियर आसात चीफ इंजिनियर आसात मिस्टर बदामी आनी एडिशनल चीफ इंजिनियर आसा आमचे अंकुश गांवकर. थ्रू दीस हो जे डॅम आहा पळय उदक आसा पळय ते इंडस्ट्रीक सुद्दां वयता वेर्ना इंडस्ट्री. सो अशें खंय पर्यंत पावता सावथान खंय पर्यंत हे वेर्णा साकून वास्को पर्यंत वता ज्वारीक दिता आमी. पूण आतां एक थोडोसो वेगळो करपाक प्रयत्न करपाक पळयता. कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही त्या न्हंयचें उदक आमी फक्त शेताकच वापरतात आनी चडशें उदक जेन्ना एप्रील मे म्हयन्याक कमी पडटा तेन्ना आमी तें हाका वापरताले कित्याक वेर्णा धाडपाक. आतां आमी थारायलां की पॉसिबल जालें जर जाय जाल्यार थंयच्यान म्हणजे कुशावती न्हंयचें जवळ जवळ 50 ml उदक घेवपाचें रॉ वॉटर घेवपाचें आनी फूल 50 ml उदक हांगसर वेर्णाक येवपाचें जेणे करून वेर्णा इंडस्ट्री इस्टेटीक आनीक मर्मुगोवा जे इंडस्ट्री आसा तांकां सगळ्याक आमी ज्यादा रॉ वॉटर दिवंक शकतले आनी त्यामुळे आमच्या हांगसर जी स्टोरेज जी आसा पळय न्ही ती इंटॅक्ट उरूंक शकतली बरेच बाबतींत इंटॅक्ट उरूंक शकतली. तर हो प्रयत्न जो आसा तो उदीचे आमी करूंक पळयता. जे खुबशे डॅमांक जेन्ना परमिशन मागता तेन्ना लोक गांवचो लोक ओपोज करता. एक फाटल्या दिसांनी तुमचो एक खंयच्या तरी एक डॅमांक गांजा काय ती सायडीन ना बॅरेज ती बॅरेज सी लक्षांत घेयात उदका संबंधी आनी उदकाचे प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही तो शाण्या मनशान थंय विरोध करपाक जायना. कारण फाल्यां ताका सुद्दां उदक जाय पडटलें ताजी वाड्यार उदक जाय पडटलें गांवांत उदक जाय पडटलें. सो उदकाचे प्रोजेक्ट हांव मिनिस्टर आसा अशें म्हणना पूण शाणे मनशाक उदकाचे प्रोजेक्ट केन्ना विरोध म्हणटा करूंकच जायना. कारण उदक म्हणना फुडें ग्रोथ इट इज अ डेव्हलपमेंट आनी त्यामुळे थंय जे आमी कुर्टी जे बॅरेज बांदपाक पळयतात ताका काही हँडफूल लोकच थोडेशे लोक थंय विरोध करतात. पूण आमी तो विरोध समजावन तांकां सांगतले बाबा अशें अशें बरोबर न्ही अशें म्हणून आनी चड करून फुडल्या म्हयन्याचें आमी तें काम सुरू करतात. मी उलयताले म्हादेचेर सादारण 6 मेजर डॅम म्हणल्यार बिग डॅम तेजेर सादारण 25 TMCचे पाणीची क्षमता ज्यो साठोवपाचे तसले प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू जातली. आता टेंडर बीन फ्लोट करता फॉर कन्सल्टन्सी. दीज आर ऑल लॉंग गेस्टेशन पिरियड डॅम म्हणल्यार ताका परमिशना घेवपाक टायम लागता 1.5 वर्स लागता. ताका लागून आमी स्टार्ट करता ते टेंडरींग गव्हर्मेंटान अप्रूव केला मिनिस्टरान अप्रूव करून आतां टेंडराक वयता. तेजे भायर आमकां इंटरस्टेट तिलारीचें पाणी येता. इंटरस्टेट डॅम आसा आमचे तिलारी ते सुद्दां नॉर्थ गोवा जाता आनी आमचो ऑनरेबल CM आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टराक ती इंटरव्हेन्शना चेरोणे डॅम सुद्दां आमकां वायल्ड लायफाचें स्टेट लेवल वायल्ड लायफाचें परमिशन मेळिल्लें आसा. ते सुद्दां आमी फुडें प्रोसेस करतले. आता शेवटी लास्ट 2027 पर्यंत 2047 पर्यंत आमचे राज्याक कितके पाणी जाय कितके पाणी शेतीक जाय कितके पाणी इंडस्ट्रीक जाय कितके पाणी ड्रिंकींग वॉटर जाय तेजी एस्टिमेशन केल्लें आसा. तर साधारण आमचो आतां सध्या आसा अरावंड 24 TMCचे आमचे
hours. So we need another about 50% extra. आता 12 TMC पर्यंत आमकां 2047 पर्यंत जाऊ शकता त्याच्या स्टडीज झाला. त्याप्रमाणे स्टोरेज स्ट्रक्चर सुद्धा आम्ही प्लॅन करता. सो दोन्ही बरोबर प्लॅन जाऊन फुडें सरतली. सध्या ॲज ऑन डेट आम्ही जे त्यांना उलयता, ऑल्दो आमकां हे वर्सा मातसो शॉर्टेज पडली बिकॉज ऑफ डिलेड रेनफॉल एक्सेट्रा, वी आर इन रॉ वॉटर लिटल बिट सरप्लस, वेर इन सरप्लस अराउंड 5 years इन सरप्लस. पण ट्रीटमेंटाक ते डिस्ट्रिब्युशनाचेर इश्यू असता कित्याक मे म्हयन्यात सगळे डिमांड वाडलेले असता, ताका लागून सगळे एरियाज दिसता असता. पण रॉ वॉटर ॲट सोर्स वी आर ॲट सरप्लस. दिस टायम 2 लोकेशनाक आमकां मातसो स्ट्रेस आयली, तेजेर ऑलरेडी मिनिस्टर सरान ते भर दिल्ले आसा, हाऊ टू इकॉनॉमाइज वॉटर, हाऊ टू यूज. ऑन दॅट वी आर वर्किंग. ओवरऑल माय looking at the issue is the state is at present very sufficient. People need not to worry so much, and department under the leadership of our honorable CM and our minister, we are working 24/7 to see that we are ahead of the requirement. तालावली डॅमाची अजून एक खासियत ते म्हटल्यार प्रत्येक डॅमाक स्पील बे असता, पण हे डक बिल स्पील बे आसा पळय न्ही, ती एशियांतली एकच डॅम आसा ती म्हटल्यार साळावली. त्यामुळे पळोवपासारखें दिसता. म्हणजे अजून आमकां नोव्हेंबर पर्यंत आयलं जर जायत तशीच मजा मेळटली. आणि हे एशियांतले परत म्हटल्यार तशें एशियांतलो हो एकच डॅम आसा ज्या डॅमाचेर ही डक मिल स्पील बे आसा.